जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एकलो प्रायस्त सागोळेकार आसलो. ताका दोगी धुवो. व्हडली धूव मातयेची आयदनां करच्या कुंभाराची बायल जावन लग्न जावन गेली आनी धाकटी धूव आपल्या बापायच्या त्याच कसबाक आसून एका सागोळेकारा कडेन लग्न जाली. सुमार वर्सां उपरांत प्रायस्त सागोळेकार एक फावटी धुवांक मेळोंक म्हूण गेलो. व्हडल्या सरशीन गेल्ल्या वेळार तिच्या भलायके विशयांत, तिच्या वावरा विशयांत, कुटुंबा विशयांत उलोवन जातच वहिवाट कसो आसा म्हूण विचारतना ती म्हणाली, पप्पा, हे फावटी हांवें जायती वावट काडल्या, जायती मेहनत घेवन कांयपणी बरो प्रतिफळ घेवच्याक प्रयत्न करते आसा. पावस येना जाल्यार, वत बरें पडलें जाल्यार आमकां वर्तो लाभ आसा. जायतीं आयदनां तयार आसात. देखून दया करून पावस येनातले बरी माग म्हणाली. बापूय धाकट्या दुयेंसरशेन गेलो. भलायकी घरची संगत पुरय भुरग्या बाळाची विचार जाल्या उपरांत सागोळेकार म्हणालो, कशी आसा सागोळी? ती म्हणाली, पप्पा, हे फावटी आमी हे दोळू पंपाच्या उदकांत थोडी नेज गेल्या. आमचे रेडे घेवन आमी बरें कोसलां पयल्याच्या सुरवेच्या पावसाक. आनी आतां जर तर बरो पावस आयलो जाल्यार बरी सागोळी जातली. दडत्यान आमकां पीक जातलें. हर प्रयत्न आमच्या पडतीन आमी केला. देखून बरो पावस येवंक माग पप्पा. बापय कात्रींत शिरकल्ल्या बरें जालो. एकली धूव पावस येवचो नाका म्हूण माग म्हणटा आनी एकली धूव पावस येवं दी म्हूण मागता. आतां कितें करचें? मागणें करचें नाका अशें म्हणून एका तराच्या बांदपासांत शिरकल्ल्या वेळार ताका एक आलोचन येता. सीदा व्हडल्या धुवे कडेन वेता आनी म्हणटा, पुता, हे फावटी पावस येनासतना लाभ जायत जाल्यार तुजे पूर आयदनां विकून वचून तुका मस्त लाभ म्हूण भोगलो आनी लो लाभ जाताच तुवें त्या लाभांतलो अर्दो वांटो तुज्या धाकट्या भयणीक दी जाय. जायत गी? ती जायत म्हणाली. आनी ताच्या उपरांत ती धाकट्या दुयेंसरशेन गेलो आनी म्हणालो, पुता, हे फावटी बरो पावस आयलो जाल्यार मस्त पीक जालें, बेळें जालें, बरें जालें. तुका आयिल्ल्या लाभांत पुरो कर्स काडून अर्दो वांटो तुज्या व्हडल्या भयणीक दी जाय. जायत गी? जायत म्हणाले. बापायन बांदपास पयस केले आनी ताच्या मतीची बुदवंतकाय, मनशाची काळजाची बुदवंतकाय वापरली. बापसाहेब ह्या दिसांनी विजडम ऑफ द हार्ट, नॉलेज ऑफ द हार्ट, काळजाची जाणवाय आनी काळजाची बुदवंतकाय ह्या विशयांत उलयता. साबार वर्सां आदीं ब्लेज पास्काल म्हणलेल्यान बरयल्लें आसा, द हार्ट हॅज रिजन्स which the reason does not know. द काळजाक थोडे राजांव आसा ते राजांवाकच कळीत ना म्हणून. जेजूची उतरां सादारण त्या दिशेन आसात. बापा, सर्ग आनी संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतांव म्हळ्यार मतीची, तकलेची बुदवंतकाय वापरतल्यान हांव जोडलेल्या जाणवायाची गी आनी एक जाणवाय तुवें ल्हानांक उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ल्हान भुरग्यांक एक जाणवाय आसा. ही ल्हान भुरगीं मात्र न्ही, ल्हानविकायन कोण जी येता, देवाचेरच सोंदून कोण जी येता, तांचे थंय एक बुदवंतकाय आसा, एक जाणवाय आसा. ती व्हड शिकप्यां कडेन ना, PhD केल्ल्यां कडेन, डिग्री केल्ल्यां कडेन ना. ती एक दुसरीच जाणवाय. ही देवाच्या आत्म्याच्या बळान येवची जाणवाय. क्रिस्तांव आध्यात्मीक तरान द विजडम ऑफ द हार्ट, इन्फ्युज्ड नॉलेज, देवूच पवित्रत्म्या मारिफात एका तराची आंतरीक जाणवाय घालता. थोड्या सांतां भक्तांतय आमी ती पळयता. कांय शिकप नासलेल्या की पवित्र सभेचे दोतोर म्हूण पासारले आसा. सांग खात्रीन शिकप ना, पूण तिचे बूक वाचले जाल्यार
केद्या व्हडल्या देवशास्त्र्यान कांय शिकयल्लें कोण ना म्हणून हे बूक आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, CODP संस्थो फाटल्या 50 वर्सांनी कितें करनासा आनी कित्याक कशें करनासा त्या विशयान नियाळ करून फुडल्या दिसांक एक दिशा घेवंक आमी आयल्या. CODP कॉपरेशन वा सहकार, सहभागित्व, पार्टिसिपेशन, एकामेकाक हाताक हात दिवन वावरचें, अभिवृद्धी करची, समाधान संवसारार प्रसारचें, प्रकृतीक समतोलन सांबाळून दवरचें, मनशा मदें समतोलन हाडचें, धर्मामध्ये एका तराचो राजी संदनाचो मनोभाव वृता करचो, साबार धर्माच्यांक सांगाता हाडून कार्यक्रमां करची. तितले मात्र न्ही, ह्या प्रकृतीतय विशेष मोग दाखोवचो. हें फाटल्या 100 वर्सांनी 50 वर्सांनी जातें आसा. ही जाणवाई दुसरीच. कितें लाभ आसा ह्या संस्थ्याक आनी कितें लाभ आसा ह्या DSCक विचारलें जाल्यार पयशे कांय CODP तावन DSCच्या खजानाक येवंक नात, पूण साबारांच्या बल्साक आदार जाला, शिकपाक आदार जाला. दानींनी उदार मनान दिलां. हांगासर आसात दानी. तुमीच साबार जाणांनी तुमच्या गामाचो, श्रमाचो, कश्टांचो वांटो तातूंत घाला. सिबंदेन इतल्या वर्सांनी, डिरेक्टरांनी आनी तवळ केल्ल्या समितीच्या सांद्यांनी काडिल्ली मिनत जायती निस्वार्थपणी, पयशे विचारनासतना, खर्चाक विचारनासतना आपल्या स्वंत खर्चान वचून घरान भेट दिवन केल्लें काम हें खंडीतय पयशांनी मेजूंक जाल्लें न्हयच न्ही. देखून पयल्या वर्सा ताचेर एक दिश्ट घालता. सांपावले एफेस घरां बरोवन क्रिस्ताच्या मोगाचें व्हडपण गाजयता. आनी हर एक कुटुंब देवा बापातून आपलें नांव घेता. देखून तें नांव आमच्या कुटुंबाक मेळचें जाल्यार क्रिस्ताच्या मोगांत आमी आमची पाळां रंबय जायी. त्या मोगाची उबाराई आनी गुंडाई, रुंदाई आनी लांबाई ती आमच्यान मेजूंक जायना. माप मेजाप नासलेली, मनशाच्या गिन्यानाक मीक व्हरली आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ताचो मोग आमच्यान मेजूंकूच जायना. तस जाल्यार मोगाची इल्लीपणी रूस बगूंक देव तुमकां फावो करून दी म्हणून सांपावल एफेस घरां पासत आनी सगळ्या पवित्र सभे पासत मागता. येया म्हजे सरशीन समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वाजान ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. CODPनी तांच्या सिबंदेन, डिरेक्टरांनी, काम करतल्या कामेल्यांनी आनी आदार दितल्या दानींनी आज हेंच म्हणलें आसा. येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वाजान वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. हो हांव म्हणलो शब्द एकेका व्यक्तीचो न्ही, साबार जाणांनी सांगता म्हणून म्हणलो हांव म्हणलो शब्द. आनी आमी तो विशेव आमच्या कश्ट जाल्या भावंडांक, जावं शिकपा तळार, जावं गरबांच्यांत, जावं वैयक्तीक काम करच्याक, उद्यम करच्याक, जावं काजारा वेळार, जावं पिडे शिडे वेळार दिवन हांव तुमकां विशेव दितां म्हणून मनशाचें वजनाक आमचो हात दिला. एकामेकाचें वजन वोवया. सांपावलून गालात घरांक बरोवन सांगलें, आमकां हांवें सांगलां एकामेकाचें वजन वोवया. ताचें वजन म्हजेंच वजन, ताचे कश्ट म्हजेच कश्ट म्हणून स्विकार करूंक ह्या संस्थेन आमकां शिकयलां. एक करणी 1000 शब्दांच्या की चड मोलाची खंय. CODPन केल्ले करण्यो कितल्याकी शर्मावाच्या की, कितल्याकी चड शिकोवण्याचे की चड मोलादीक जावंक पावल्यात. देखून आमच्या गांवांत मात्र न्ही, आमच्या क्रिस्तांव भावंडा मदें मात्र न्ही, पर गांवांतय ह्या संस्थेचें नांव आसा. मनशाच्या काळजाक तें लागीं आसा. ताका चकटा कारण करता देव खंडीत जावन ताचेतून आमी सर्त आमचें नांव घेता आनी हांगासर वावरलेल्या संस्थांत वावरलेले समेस्त मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आपल्या जुवां विशयान सांगता. पोरण्या सोल्ल्यांत जूव म्हळ्यार प्रत्येक जावन देवाचे उपादेश, देवाचे सक्कळ शिकोवण, नियम, शास्त्र, ताका जूव म्हणटले. ताका तर आनी तें जूव आनी जड करतले थोडे फारिजेव. ताका दुसरे अर्थ दिवन लोकांनी वोवंक जायनातली वजी तांच्या खांदार दवरतले. जेजून फारिजेवांक बेश्टायिल्लें आसा, तुमी वोवयनात आनी हेरांकी वोवंक तुमी कुमो करिनात, पूण तुमी तांचे वयर वजी घालतात म्हणून. नव्या सोल्ल्यांत जूव म्हळ्यार क्रिस्ताचो मोग. तो हाळू देखूंक ना, तो आमी पळोवंक ना, तरी अणभव केला. आनी
चिंतिनातलो विशाल अपार लेख मेतनातलो हो मोग बगूंक तो आमकां येवकारिस्तान सोम्यान दिला. हांवें केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणली सोम्याची उतरां आज आमचे मदें रगत आनी मांस जाल्यान आमचे मदें ती हर एकल्या थंय जारी जाल्यान मोगाचो सोमी आमचे थंय मोग उमाळ अशें करूं दी. पवित्रात्मो मोगूच मोगाचो उमाळो आमच्या हर एकल्या थंय सर्गींची जाणवाय हाण घालूं दी आनी आमच्या आंतरीक शिक्षक हो पवित्रात्मो आमकां विशेश देण्यांनी भरूं दी. संतोश आमी हेरांक दिवंक ताणें आमकां कुमक केल्या आनी फुडल्या दिसांनी तोच संतोश आनी दादोसकाय दिवंक तो आदार दिवन मागी